बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवा बाबाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या बाबा वडिलो, आयज पवित्र सभा उगडास करता सगळ्या मेलेल्या भावार्थ्यांपासून तांचे पासून मागूंक आमी ह्या दिसान तयार जावया. आनी अदीक करून मागुया आमी आमच्या घरच्या मेलेल्या पासून तेच भाशेन गरजेपूर्ण आत्म्या पासून पुर्वोत्तरेंतल्या आत्म्या पासून तांचे पासून कितें भाशेन ह्या दिसान मागुया. ह्या दिसात मागूंक लायला सिसिलिया फिगेरा आत्म्या पासून, आंतोनियो मारिया फेर्नांडीस आत्म्या पासून, सिल्वेरियो गोमेज आत्म्या पासून, Camilo Caetan José आत्म्या पासून, जोगी अंद्राद आत्म्या पासून, Virginia Franco आत्म्या पासून, एपिफानियो लोरेन्स आत्म्या पासून आनी साल्वादोर रोड्रिगीज ताच्या इतिहासा पासून. हांव पातकीन सर्वपिदार देवा आनी तुमकां बाबा भिडलो म्हजो गुन्यांव जाणून सांगता. मनान चिंतून मनान विचारून वायट घालून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पापकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून मागीर सुदार करपाक मारये सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भिडलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकलूक करूंक आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सोमिया काकलूक कर, क्रिस्ता काकलूक कर, सोमिया काकलूक कर. प्रार्थुया. उमोर देवा आमच्या बाबा, दोयेन आमची मागणी आयक. मेल्ल्यांतलो जिवून जाल्ल्या तुज्या पुताचेर आमकां आसा त्या भावार्थाक आयच्या दिसा तूं नवें बोड दिताय. तशेंच आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणीक आनी आमकांय तूं पुनर्जीवन करतलोय म्हूण आमकां आसा तो परवासो अदीक खीर कर. ह्या बी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता येशू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी आमचे मदेकांत आपले राजवटींत चलयत आसा सासणाच्या सासणांक. Pavillon Paulum Romkanan Korele Chiti Vele Vacho Baba Boyni आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरना. आमी जिवी आसांव जाल्यार सोम्या पासत जियेता आनी मरून वेतांव जाल्यार सोम्या पासत मरता. म्हणटच जावं जिवी जावं वेलोली आमी सोम्याची. क्रिस्त मेलो आनी परत जिवत जालो तो ह्याच पासत म्हणजे मेल्ल्याचो आनी जिव्यांचो सोमी जावचे खातीर. आमी तर सगळीं क्रिस्ताच्या न्यासणा मुखार उबी रावतल्या कित्याक अशें बरयलेलें आसा. सोरेस्वर म्हणटा म्हज्या जिवांच्या सगळीं म्हाका दिवी मोडटली आनी सगळ्यो जिवो म्हाका वाखाणटल्यो. म्हणटच आमचे भितरल्या जण एकल्यान आपआपणाचो हिशोब देवाक दिवचो पडटलो. देवाचें उतरें ह्या देवाच्या उतराक आमचो सभाव जातलो. सोरेस्पराच्या घराक संतोशान वचुया. म्हणुया सोरेस्पराच्या घराक संतोशान वचुया. सोरेस्पराच्या घराक वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटात केदो बोड संतोश म्हाका लागलो. जबाब सोरेस्पराच्या घराक संतोशान वचुया. आमी पावल्या जेरुसलेम तुज्या दारवट्यांचेर आमची पावलां तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब सोरेस्पराच्या घराक संतोशान वचुया. उदकार उबी रावया.
तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो. Survespor तुमचे सोबे आसूं. सुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आपले दोळे स्वर्गाक लावन जेजून म्हणलें, बापा जंय हांव आसा थंय तुवें म्हाका दिल्या ती आसची मोड म्हजी खोशी आनी अशी तुवें म्हाका दिल्या ती महिमा ताणी पळोवची. कित्याक संवसार रचचे आदी तुवें म्हजो मोग केलोय. प्रमाणीक बापा, संवसारांत तुका ओळखून घेवंक ना, पूण हांवें तुका ओळखलो आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी ओळखलें. हांवें तांकां तुज्या नांवाची ओळख दिल्या आनी आजून दितलो. हे परी तुवें म्हजो मोग केलाय, तोच मोग तांचे सोबे आसतलो आनी हांवूय तांचे सोबे आसतलो. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर ही. म्हज्या भावा भयणीनो, आयज आमी सगळ्या मेलेल्या भावार्थ्यांचो उगडास करता. कालच्या दिसा आमी सगळ्या सात भक्तांचो उगडास केलो आनी तांचो आदार आमकां मागून, तांची विनवणी आमकां मागून आमचें जिवीत अदीक देवाच्या मोगाचें जावचें म्हूण आमी कालच्या दिसा नियाळ केला. आयच्या दिसा बाबडो पवित्र सभा आमच्या दोळ्या मुखार दवरता अनेक एक आमच्या जिविताचे सोत. आनी हे सोत म्हटल्यार आमचें मरण. आमी ह्या संवसारांत सदांकाळ जिवोवंक येवंक ना, म्हणून ह्या संवसारांत सदांकाळ जिवोवंक ना. एक दीस ताचो शेवट आसा, म्हजोय आसतलो, आमचो सगल्यांचो आसतलो. एक दीस आमी मरतले. हो जावन आसा, हे जावन आसा जिविताचें एक सोत. पूण पवित्र सभा आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आयचो दीस. कित्याक कितें भाशेन मागूंक आमच्या मेलेल्या पासत. जे कोणेक पुर्गोतोरींत आसा, जे कोणेक आजुनूय स्वर्ग राज्यांत पावूंक ना, तांचे लागीं आपणा पासत मागूंक जायना. आनी त्या पासत पवित्र सभा आमा मनशाक, ह्या संवसारांत आसलेल्या मनशाक उलो करता, मागूंक ह्या आमच्या मेलेल्या पासत, तांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो कर. आनी दोन दिसांक बाबडो आमी मेलेल्या पासत मागता. मिसाचें प्रार्थना जावन आसा. महाप्रार्थनान आमी हे मागणें करता. पुनर्जीवनपणान मेल्यांक तांकां तुजी काकूट दाखय, तुजी दया दाखय. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्ताक तुजे मुखामोळ पळोवंक फावो कर. हे मागणें मागणो दर दिसा आमी मिसान करता. देवाचे मुखामोळ पळोवंक ही वणांतली व्हड बाबडो आमच्या जिविताची एक आशा. आनी ही आमची मेलेली जी कोणेक कश्टवतात, पुर्गोतोरींत आसात, आजुनूय स्वर्ग राज्यांत पावूंक ना, ती आशेता देवाचे मुख पळोवंक आनी आमी तांचे पासत मागूं. आनी जेन्ना ती देवाशी पावतली, दुबावरे ती आमचे पासत मागतली. आमकांय जाय तें बरेपण मागून धाडटली. हो की आमचो भावार्थ. आमी ह्या संवसारांत जियेता. कश्टवतली पवित्र सभा आसा, पुर्गोतोरींतली पवित्र सभा आनी जैती व्हड पवित्र सभा स्वर्गार आसलेली पवित्र सभा. आमचो एकवट भावनेनो ह्या तिनूय सोब्यांचो एकवट, एकूच एकवट देवा सरशी आमी पावो. तर ह्या दिसांत आमी माटू घेतना जेजूचो आवडो जालो ही आमी सगळीं देवाच्या मुखामोळ पळोवंक, देवाची महिमा आमी भोगूंक पळोवंक. कित्याक जेजू म्हणटा, बापा जंय हांव आसा थंय तुवें म्हाका दिल्या ती आसची म्हूण म्हजी खोशी. आनी खरेंच म्हटल्यार बाबडो आमची खोशी जावन आसा तीच देवा मुखार आमी आसा. तर ह्या दिसांत आमी वांटो घेतना
हेच आमच्या जिवितांत आमी ओळखून घेवया आनी जिवीत आमचें बरें करून जशें करून भागवत पाऊल आयच्या पयल्या वाचपान सांगता दोन एकल्यान आपल्या जिविताचो हिशोब दिवचो पडटलो तर बरें करता तेन्ना बाबरे तांकां देवाचें राज खावूं घातलें तर हेच करून ह्या दिसान आमी ओगेपणान इल्लो मागुया. उबी रावून आमची मागणी आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या बाप साहेबान विस्वांनी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी संकश्टा वेळार आनी तांच्या वावराचेर लोक टिका करता तेन्ना आपलो वावर ओपण करून उपाय घेतल्या पुरो आनी ह्या वरवीं आपले खोचेक बरी देख दिल्या पुरो म्हणून बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमच्या मेलेल्यांची काकूट कर. पिढे खातीर संस्थात तांणी निराशीपणान सुवात दिना जावन पूण जेजू समाधान करून आपयता तेन्ना ताचे विणे खरें जिवीत ना म्हणून सदांच उगडास दवरल्या पुरो म्हणून बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमच्या मेलेल्यांची काकूट कर. आपल्या आपूबाईच्या भावा भयणाचेर मरणाक लागून जायतीं आमची भावा भयणां रुजोवन करतात. थोड्यांक दीस म्हयने वर्सां सरल्यात तरी तीं त्या मरणाच्या स्वता कडेन समाधान जायना. तांणी पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचेर विश्वास दवरून काळजी घेतल्या पुरो म्हणून बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमच्या मेलेल्यांची काकूट कर. सर्गेच्या बापा तुझ्या मुखार आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी उबारल्यात. आमचे तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमचे आदी मरून गेल्यात त्या सगल्या आमच्या भावा भयणींक अदीक करून कोरगुतुरीत आसलेली गरजेवंत आमची भाव भयणी तांकां तुज्या गोपान तुज्या पुताच्या पुनर्जीवनपणान वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Sorves por adeva, svigarbo, yevedetya sorya unyaze, Será berbagai masa, sudah pernah juga menilai data jero sabi tu kami data dak wali dalam menjadi orang kreatif di bawah jolo. Sudah pernah lewat di Quran berkaji tu Quran kita berikan berita tentang mantan muslim sahabat saya pernah Quran tahu. म्हज्या बाबडो आमचे बलिदान सर्वविदार देवा बापाक मानता तसले जावून मागात. भोव पडवाड्या बापा आमचे बसो जेजू कुर्सार मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. हे आपल्या उकडीत मोगाचें समर्पण तो आतां हे वेदीचेर नव्यान करता. तातूंत आमी तुका भक्तीन एकवटाव आनी आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक ताच्या वैभवान तुवें घे म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा सस्ताच्या देवा स्वर्ग करी आनी सर्वताय आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
मोर्नांतलो जिवून जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जिवनपणाचो बरवासो उदेलो. मरण कोणाकूच चुकोना म्हूण आमकां दूख भोगता, तरी मोर जिविताची पासावणी आमकां बुजवून दिता. सर्वेस्परा तुज्या भावार्थ्याचें जिवीत सोरोना तें बदलता. ह्या संवसारांतलें विराट म्हणून येता आनी स्वर्गार शास्त्राचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवता बरोबर सुगीच्या सोंदोलबरा सगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 बापा परस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी वगोर. आपलेच कुशेन कुशमरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें घेतलो. तुका दिन वासून म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच बरी जवळ जातोच ताणें कांस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आपले पियेयात, ही म्हज्या रगताची कांस. नव्यानी सासणीक कोराराचेर रगत पातकाचेर बक्षरे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट करूया. तुज्या कुर्सांनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून दिया. संवसाराच्या सबंदारा आमची सबंद कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सबंदची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्रे तुमींचेर दिसताले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या क्रिस्तू साहेबाक आनी सगळे याज्ञिकी वांगडा बरोबर तिका प्रिती मोगान तुकाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबाकडीची काकूट कर. आमच्या मेलेल्यांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया. उदी करून गोरशेभूत आत्म्या पासत मागुया. कोण नासलेल्या आत्म्या पासत, जांचे पासत कोण मागूंक ना तसल्या आत्म्या पासत मागुया. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसणीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. तुवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या मती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्म दुताक आमचे गोंयचे सान भाग्योन जुजेवाज भाग्योन फ्रांसीस शावेर आनी सर्क आनी मानवल्यान ते सगल्या साता भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सर्वंतराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले मागणे सोगली बरोबर मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या
उमेद जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दांडेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सगळ्या वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत समस्काय करी सगळीच्या सुखाक आनी आमच्या सकंडरा जेजू क्रिस्त जिऱ्याक आमी बरो भाशण उद्रेकता तर आमकां जुदार काकुती सर पातकांतली सुटोय सर्वाकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचे न्हय तुजे पवित्रतेच्या भावार्थाचे दिश्काल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं सिके कोठान मोगान सांबाळ जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली वचतो जेजू जो संवसारांत आयलो आनी सगळ्यांक आमकां आपल्या स्वर्गीच्या बापाची दारां उक्ती केली स्वर्गीचे राज उक्तें केलां आयज आमच्या मेलेल्याचो उगडास करतना ह्या जेजूची काकलूत आनी दया तांकां मागुया आनी आमी एक दीस स्वर्गराज्यांत पावून जेजू आमच्या जिवितांत येता ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवन आमी बरे जिवीत जिवन फुडें सरतली सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोना पूण तुज्या एकाच उतराक म्हाका भलायकी मेळटली जेजूची कूड रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं ह्या वेळार ओत्मीक तोरेन आमी जेजूक आमच्या जिवितांत घेवया ओत्मीक कुमयाव म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सोगतां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा जेजूच्या मर्दानीक जिवंतपणाचो संस्कार आमी आतांच समोर उरला ताजे वरवीं आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक सासणाचो उजवाड आनी शांती भोगूं तुज्या गोपान घे म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं सर्व पृथ्वीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं उचर्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा